Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. म्हणजे जेन्ना एक्सपोर्टचो विशय येता ताच्या खातीर सगळ्यात पयलो आमी खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट कितें करताले जाल्यार वीच इज अ मायनींग. हांवें मायनींगची सद्याचो फॅक्ट जो आसा वीच इज अ सुप्रीम कोर्टात बॅन घातलेलो आसा तो विशय मांडलो. त्याच बरोबर अगेन आय हॅव रिक्वेस्टेड इट इज नॉट ओन्ली फॉर द स्टेट, म्हणजे एक्सपोर्ट जर वाडटलो आसत जाल्यार आमकां काही रिफॉर्म्स जे आसा हे केंद्रा कडल्यान करपाक जाय, तोय विशय प्रामुख्यान मांडलो. सेकंड वीच इज एन सँड मायनींग वीच इज अगेन इन द NGT मॅटर, ताच्या खातीर काही रिफॉर्म्स जे करपाक जाय आसत त्या रिफॉर्म्साच्या संदर्भात हांवें केंद्रा कडेन विशय केलो. CZMP आसतले, वेटलँड आसतले, हाच्या सारकिल्या विशयांनी जो मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट क्लायमेट चेंज हांच्यांनी थोडेशें लक्ष दिवन आमचे सारकिल्यो स्मॉल स्टेट्स युनियन टेरिटरीज आसा ताच्या खातीर खंय तरी रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय हाजेरय भर दिलो. म्हादईचो विशय जो आमचो डिस्प्यूट अगेन केंद्रात चालू आहा जे सुप्रीम कोर्टात आसा, आमचो आमी रिट पिटिशनूय बी तेंच्यांनी डायवर्जन ऑफ वॉटराचेर घातला, तोय विशय हांवें रेज केलो. म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीक हें दाखोवन दिलें की वीच इज आवर ड्रिंकींग वॉटर आणि ते डे बाय डे जर फाल्यां सकाळी कमी जालें जाल्यार इन फ्युचर गोंयच्या फ्लोरा एंड फोना हाज्या बरोबर ड्रिंकींग वॉटर हाज्याय खातीर इन फ्युचर केन्ना तरी आत्तां जरी जालो ना जाल्यार तो जावं शकता. वी वॉन्ट टू थिंक इन विजनरी वे. त्या खातीर तोय विशय हांवें कटाक्षान मांडलो. एकदां न्ही, आतां दुसरी फावटी सॅलिनिटी टेस्ट करपा खातीर परत एकदां येता, म्हटल्या उपरांत तेजी सिवियरिटी ही कितली आसा त्या खातीर म्हणजे शेकावतजी हांच्यांनी तो विशय लावन दिल्ल्या कारणान वीच इज एन इन्स्टिट्यूट वीच अ नॅशनल इन्स्टिट्यूट वीच इज टेस्टिंग फॉर द सॅलिनिटी तेय परत येवपाचें आसा. माननीय पंतप्रधान मोदीजींनी तें नोट केला आनी ह्या विशया बद्दल हांव 100% सिन्सियर आसा आनी म्हाका खात्री आसा ह्या विशयाक आज ना फाल्यां सुटावो जातलो. Salinity test it is in the I think 26th of Feb, somewhen they are coming. आमकां सारकी डेट खबर ना, बट दे हॅव ऑलरेडी प्रॉमिस दे अगेन परत 26th of Feb ते परत येता.